थिये एके 17 वर्साचे चलयेचेर बलात्कार जाला म्हूण म्हापशेचे पुलिशेकडे कागाळ आयल्या। महेंद्र कवटणकार हे एके बशीचे कंडक्टरान बलात्कार केलो म्हूण ते चलयेचे भयणीन पुलीस कागाळीन आरोप केला। लग्न जाता म्हूण सांगून आपले 17 वर्साचे भयणीक ताणें फटयली आनी भंय घालून तिचेर बलात्कार केलो अशें ते कागाळीन म्हणला। पुलिसांनी कंडक्टराक अटक केल्या। म्हापसा पुलिसांनी महेंद्र कवठणकर कंसाबट थिवी हाचे आड भारतीय दंड संहिता 354 376 504 आणि गोंय भुरग्यां कायद्याच्या कलम 8 हाचे खाला गुन्यांव नोंद केला। आरोपी हे एक बस कंडक्टर असून ताणें हे 17 वर्साच्या चलयेची मैत्री केली आणि लग्नाचे उतर दिले आणि तशेंच ताका दोंगरार व्हेले आणि ताचेर अगळीक केली। कला अकादमीन 3 दीस चलपी अभिजात नाट्य महोत्सवाचे राज्यपाल भारतवीर वांचून उक्तावण केले। या नाट्य महोत्सवान भारत मुनीचे नाट्यशास्त्राचेर आदारिल्ली नाटकां जातली। फोमेंदेच्या आदारान अभिव्यक्ती संस्थेन हो महोत्सव घडोवन हाडला। To be with you today to inaugurate the 3-day classical theatre festival featuring Sanskrit, Hindi and Marathi plays in which dramatists from Goa, Bhopal and Delhi I am confident will put up sterling performances on the conventions of Natya Shastra. लेकिन इस प्रकार का नाट्य महोत्सव शायद कला अकादमी के इतिहास में एक अनूठा नाट्य महोत्सव होगा। अभिजात भारतीय नाट्य शैली से निबद्ध 3 नाटकों का मंचन आप यहाँ इस महोत्सव में देख पाएंगे, जिनमें से 2 नाटक यहाँ खुद गोवा में ही सिद्ध किए गए हैं। पॉस्को खातीर ओरिसान जमीन ताब्यात घेवपाच्या सरकारी निर्णयाचो निषेध करपा खातीर शुक्रारा देशभर आंदोलन जालें। पणजे आयटकाचे वावुरप्यांनी धरणे धरून केंद्र आनी ओडिशा सरकाराचो निषेध केलो। फाटली 8 वर्सां ओडिशांतले शेतकार जमीन संपादना आड आंदोलन करतात। Today, throughout the country, people have been rising up in protest against POSCO, the South Korean multinational, and the government of Orissa, as well as the central government, who are all in cahoots, who are all in collusion to take over fertile, lush land, agricultural land of people and hand it over to POSCO, a South Korean multinational. 8 वर्षां जाली POSCO, anti-POSCO movement has been going on in Orissa, in Gobindpur, in the entire taluka of Gobindpur. Thousands and thousands of people are put under arrest. For 8 years, an unrelenting struggle has been going on in Gobindpur, in Orissa. फाटली 20 वर्सां गोयचे बास्केटबॉलाची साप वाट लागल्या। गोय बास्केटबॉल संघटना बंद पडिल्ल्यात जमा जाल्या। नवी कमिटी काडिल्ली पूण आदली कमिटी कोर्टान गेल्ल्यान संघटनेक पनवत लागल्या अशी सध्या परिस्थिती आसा। खेळा मंत्री रमेश तवडकारान बास्केटबॉलाचे गजालींनी लक्ष घालचे अशें आदलो बास्केटबॉल खेळगडो आनी पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेक दिसता। बास्केटबॉल म्हणटा तो मातसो काळजाक लागिल्लो एक सब्जेक्ट, कित्याक आमी जेन्ना खेळटाले तेन्ना जे प्रश्न उबे जाल्ले ते अनफॉर्च्युनेटली इतली वर्सां तेच प्रॉब्लेम आसा। We had been trying to put personal interest in this so that sport evolves. खूबशे प्लेयर बास्केटबॉल तयार जाले, तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना, एक्सपोजर मेळना। कित्याक काय म्हणल्यार तो मॅनेजमेंट कमिटी सेम 2002 जेन्ना ऑनरेबल CM आमचो मिस्टर मनोहर पर्रीकर जेन्ना तेन्ना CM आशिल्लो, ही हॅड मेड अ स्पेशल कमिटी तेन्ना अंडर मिस्टर VM प्रभुदेसाय, तेन्ना नॅशनल्स आशिल्ले, ज्युनियर नॅशनल्स, आनी तेन्ना ते ज्युनियर नॅशनल्स जाले। ताज्या मागीर आसा तेच will government investigate कित्याक हे particular issue you all are not taking interest in this sport? Is basketball not a recognized sport? So I expect that the government should come
very clear on a policy where basketball is opened up, a new committee being done, at the same time investigated the फाटल्या committee कितें केलां, report submit केल्या, कितें केलां तें. So we can get a better exposure to our children of today who want to pursue this sport. तातूंत स्पिकर्सा म्हाका याद जाता, म्हजे वर एकटो कलीग आशिल्लो संदीप वल्लीकर म्हणून. तो तेन्नाच्यान बास्केटबॉल खेळटा, आतां अजून पर्यंत खेळटा. पूण खेळटा आसतना ही इज द ओनली फेलो हू गॉट अ MSc इन दी स्पोर्ट्स. पटियाला वचून ताणें ते गोल्ड मेडल घेतलो. ही इज द ओनली गोल्ड मेडलिस्ट. तो हाजी आज स्थिती कितें, ही इज अ SAG कोच. म्हाका दिसता दिस टायप ऑफ पीपल हू हॅव गॉट सम एक्सपर्टीज शूड बी गिवन अ एलिवेशन इन द डिपार्टमेंट एंड दे आर एक्सपर्टीज. ते गोंयकार आनी गोंयकारांकूच घेवन आमी समज फुडें सरना जाल्यार कोणाक घेवन सरतले. सो गव्हर्मेंटान हाजेर एक येवजूचें की हाव वी कॅन प्लेस दिस टायप ऑफ पीपल हू आर आवर गोवन्स इन अ प्रॉपर प्लॅटफॉर्म वेर वी कॅन गेट एक्सपोजर टू दिस टायप ऑफ स्पोर्ट्स. इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.